आमचे इतलेच म्हणणे आसा की आमकां वास्कोचे लोक आनी गोंयचे लोकां खातीर आमकां हुस्को आसा आनी जो MPT आतां प्लॅन करता की हांगा वास्कोत आनी गोंयांत कोळसो शेकड्यांनी मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो जो प्लॅन आसा हो आमचे गोंयकाराक काबार करतलो. सो आमचो एकूच हेतू आसा की MPTन वास्को खातीर वास्कोकारां खातीर बरें जावचे असले धंदे करचे. सो तातूंत फिशरमॅनाक तुमी काडून भायर मारनाकात, फिशरमॅनाक आनी जागो दियात तांकां बरे भशेन फिशींग करूंक आनी हे कोळसो आनी हे जे घाण जे कार्गो आसा जे भयानक कार्गो आसा जशे अमोनिया नाफ्ता हे सगळे MPTन बंद करचे आनी जाय जाल्यार क्रूज टर्मिनल हाडा कितें ग्रीन सस्टेनेबल बरें जे पोल्युशन जायना तसले कार्गो हाडात जे हितून वास्कोकाराचे डेवलपमेंट जातलें. वास्कोत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपा जाय, लोकांक एम्प्लॉयमेंट ना वास्कोत हे तयार जावपा जाय अशें MPTन कामां करूं जाय. पूण आमी आयज आमकां दिसून येता की MPT लोकांचे विरोध आनी फक्त एक 2-3 कंपनी खातीर सबंद गोंय काबार करपाक तयार आसा आनी लोक सगळो हाजे विरुद्ध आसा, लोकांक खबर आसा आनी गोंयकार झगडून आपले गोंय आनी आपल्या भुरग्यांचे फुडार सांबाळपाक तयार आसा हेंय आमी सगळ्यांक सांगून दिवपाक सोदतात. Now the government has come up with new regulations called CER, Cooperative Environment Responsibility. But these people are giving me an excuse that it was they gave the EIA report before this notification came. But before the notification came, CSR was mandatory, which they have not followed. And if you see, they have not mentioned that 2/3 of the entire Vasco Bay beach will be annihilated by this project. Because if you see, the petroleum berth where it is situated right now on the plan, it is halfway through the beach. What about the fishermen? What about the beach? Beach belongs to the people. Beach does not belong to MPT at all. MPT is just trying to usurp these lands. Usurp the beach. Beach belongs to the people and is held by the government on the doctrine of public trust. MPT cannot do anything about it.